पण नाव सांगा तुमचे. माझे नाव रुपेश गावस. कितें जालां हांगा सर? एक्चुअली आतां कितें हांव कामाचो सोडून आतां हांगासर DMC देंवतालो पळय. एक म्हाका कॉल येयलो म्हणून मातशें फाटल्यान थंयसर उबो रावलो. म्हणजे कारीन पार्क केली आनी उबो रावलो फोनार उलोवपाक. सडनली हांगाच्यान वयरसून एक बिबटो वाघ रोड क्रॉस करून सारको सकयल अशें लोकवस्तीन सकयल गेलो. सो हांगासर सकयल आमची सगळी लोकवस्ती आसा. म्हाका दिसता फॉरेस्टान तेणी बेगींतल्या बेगीन येवन हांगा त्या बिबट्याक धरपाचो, नाजाल्यार हांगा लोकांच्या जिवाक खूब भंय आसा. कितें म्हणटा हांगा सर? हांगा गोंगेरो वाडो म्हणटा DMC कॉलेजीच्या जस्ट सकयल. हांगा पयलीं एक्चुअली हांगा नोबे कदेल म्हणून हांगा फामाद आसली, ती हांगासर आसली. थंयसून सारको सकयल गेलो. केन्ना आतां जस्ट एक 15-20 मिनटां पयलीं कितें ऑलमोस्ट केदो बरो व्हडलो आसा. म्हाका दिसता तो आमी शिवोले जो मारना शिवोले आमी जो फोटो पळयतात न्ही, म्हाका दिसता तोच तो दिसता. कित्याक तेदोच तो दिसता फोटोवाक. हांगा सर सरावंडींग एरिया कितें फूल जंगल आसा? जंगल म्हटल्यार हे सायडीक आमचे DMC कॉलेज येता लेफ्ट सायडीची, DMC कॉलेजी वयल्या पटार, आनी रायट सायडीक हांगा सकयल आमची घरां वयता. रोड फाटी बरें पार्किंग हांगा सायडीक लायलेलें. हांव फोन येयलो ना तर रावलो क्रॉस जालो काय तो फोटो मारूंक मेळना. आनी हांगा तुमी पळोवंक शकता की कंटिन्युअस गाडयांचे मुवमेंट आसा. लोक चलत रोड क्रॉस करता. सो म्हाका दिसता फॉरेस्टाच्या लोकांनी मातशें बेगिनांतल्या बेगीन येवन ताका कितें तरी ताका धरपाची कितें उपाय करपाक. तुम्ही पळयतात GNH.